उदेल्लो सूर्यो बुडोंकूच आसता. उक्तावण जाल्लें कार्य ताका एक समारोप समारंभ म्हणून आसता. कविता ट्रस्ट आणि दी एक्सप्रेशन आसा केल्ल्या कविता फेस्ताचो समारोप सुवाळो. ह्या कार्याक परत सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आणि ह्या कार्याक वेदी सोबोवंक हांगासर मुखार आपोवणे आसा मुखेल सैरो जावन डॉक्टर पूर्णानंदाचारी, वांगडी सभार मंडळ साहित्य अकादमी नई दिल्ली. मानाचो सैरो भोवमानादीक सुनील डिसिल्वा आणि डॉक्टर रूपाचारी आणि किशू बारकूर आणि एव्हरेल रोड्रिगस अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी कविता ट्रस्टाची. सय्यद समीउल्ला बर्मावर पुरस्कार स्वीकार करूंक आसचो. स्मिता शणै कविता पुंजो लोकार्पण करूंक आसची. हांकां अध्यक्ष आणि कार्यदर्शिनी वेदिकेर आपोवन हाडचें आणि हांगासर वेदी सोबोवची. ताळयोंचो आवाज तुमचे तावन मोगाच्यान. दया करून थंयसर फाटल्या असलेल्या सोरू मानांचे हांगासर मुखार येवन तुमची बसका स्वीकार करूंक विनंती आसा. आणि ह्या संदर्भार कोंकणी अभिमानी भोवमानादीक डेव्हिड क्रास्तावापी हांगासर आमच्या समकार हांगासर आसात. तुमकांय आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. आणि ह्या सुवाळ्यार येवकार आणि वळख करून दिता कविता ट्रस्टाची कार्यदर्शी मानेस्तीन एव्हरेल रोड्रिगस. कविता फेस्त आचरणाक 19 वर्सां जाली. आयच्या दिसाच्या समारोप सुवाळ्याक तुमकां येवकार मागता. कोंकणी कविता शेत समृद्ध करचे विशीं ज्या मिसावाकाल आमी वावर करीत आसाव ताचें पीक आतां आमी लुवून आसाव अशें दिसता. गोंयांत कवितेचो बोवार आदीं आसलोच, पूण कर्नाटकांत कविता ट्रस्टच्या वावरा निमती फाटल्या वर्सांनी जो बोवार निर्माण जाला त्या उपरांत जायत्या संस्थांक व्यक्तींक ह्या शेतांत वावर करूंक आतां सोंपें जालां अशें दिसता. आमच्या मिसावाचे वाटेर जायतो लोक सोमकोन आसा पळोवन मनाक थकाय लागता. तरी भुरग्यांक युवजनांक प्रोत्साहन दिवचें थळावें काम सकड करून नात. तें थांबूंक नजो म्हणले नदरेन आमी आमचो वावर मुखार व्हरून आसाव आनी हेरांकी हे नदरेन तांच्या वावराची दिश्ट बदलूंक जाय म्हणली आमची आशा आमी दवरून आसाव. आयच्या ह्या समारोप सुवाळ्याक आमकां मुखेल सैरो म्हणून लाभल्यात डॉक्टर पूर्णानंदाचारी. डॉक्टर पूर्णानंदाचारी कवी जावन, गीतकार जावन, तशेंच नाटककार जावन नांव जोडिल्लो कोंकणी चळवळेंत सक्रीय आसचो व्यक्ती. गोंय युनिवर्सिटींत कोंकणी भाशेंत MA पदवी जोडून उपरांत डॉक्टरेट सनतांनी जोडल्या. चिंगार आनी भजनां तांची कवितेचीं पुस्तकां. गीतकार, गावपी तशेंच संगीतकार जावन 12 संगीत आल्बमांक तांणी योगदान दिलां. गुणाजी, वदा चक्रा आनी झुजारी सिनेमा खातीर तांणी पदां गायल्यांत. कांय सिनेमांनी आनी नाटकांनी अभिनयन केलां. कोंकणी नाटक संगीत अकादमीचो स्थापक तशें उपाध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादमीच्या सभार मंडळाचो वांगडी,
गोवा कोंकणी भाषा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष, तिसऱ्या युवा साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष जावन तांणी वावर दिला. सध्या नवी दिल्लीच्या साहित्य अकादमीच्या सभार मंडळाचे वांगडी ते आनी मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण गोवा हांगासर कोंकणी विभागाचे मुखेली तशें एसोसिएट प्रोफेसर. तांकां युवा चैतन्य पुरस्कार, कविराज रमेश वेळोस्कर पुरस्कार आनी गोवा कोंकणी भाषा मंडळाचो अत्युत्तम शिक्षक पुरस्कार लाभला. तांकां आमी येवकार दिता आनी आमच्या अध्यक्षान फुलांचो स्वागत दिवंक उपकार मागता. आमचे मध्ये मानाचो सैरो म्हणून आसात फादर सुनील डिसिल्वा. फादर सुनील डिसिल्वा गांवान उद्यावर बोळजेचे. उद्यावर हांगा तावन कांय चड पयशिलो गांव न्हय. बोळजे गांवांत रान उद्यावर, एक्सेम उद्यावर तसले मान कवी जावन गेल्यात. 22 वर्सां आदीं तांकां याजकी दिक्षा लाभली हांगाच्याच बारपूर गांवांत. कृषिकाच्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या फादर सुनील डिसिल्वान बिदर, नाराविंत, रिजन्सी, मॉडर्न कांपांत दियाकोनाचो वावर, उपरांत बेंदूर, किन्नीगोळींत सहायक विगार जावन वावर केला. उपरांत नारंपाडी, पेत्री, आजेकार आनी आतां सास्तानांत सांत आंतोन फिर्गजेचो विगार जावन ते आसात. फादर सुनील डिसिल्वाक आमी येवकार दिता आनी फुलांचो स्वागत तांकां दिवंक अध्यक्षा लागीं उपकार मागता. आमच्या मध्ये मानाची सैरी म्हणून आसा डॉक्टर रुपाचारी. डॉक्टर रुपाचारीन गोंय युनिव्हर्सिटी तावन MA शिकप जोडून उपरांत डॉक्टरेट पदवी जोडल्या. मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण हांगासर हिंदी विभागाची मुखेल जावन तशेंच एसोसिएट प्रोफेसर जावन ती वावुरता. डॉक्टर रुपाचारीन राष्ट्र तशें अंतरराष्ट्रीय स्तराच्या कार्यक्रमांत फाटल्या 33 वर्सां तावन सूत्रसंचालन करून नांव जोडलां. सूत्रसंचालनाचेर तिणें बरयिल्लें पुस्तक कोंकणी तशें मराठींत प्रगट जालां. आजो नांवाची कादंबरी हिंदींतावन कोंकणीक तिणें अनुवाद केल्या. कोंकणीच्यो जायत्यो कथा हिंदीक तिणें अणकार केल्यात. राज्य तशें राष्ट्र स्तराच्या नाटक सर्तींनी भाग घेवन इनामां जोडल्यात. सावरिया.com, एनिमी, हायस्ताचल, मरनाकांटो, गुणाजी, निर्मोन, कस्तुरी असल्या फिल्मांनी अभिनयन केलां. बेळगांवच्या लिंगराज कॉलेजीन हिंदी विभागाची ती बोर्ड मेंबर. शोध समागम जर्नलच्या संपादक मंडळीची ती वांगडी. तांकांय कविता ट्रस्ट तर्फेन अध्यक्षान फुलांचो येवकार दिजय अशें विचारता. हे वेदीचेर मतायस कुटाम कविता पुरस्कार जोडोवंक आसचो कवी सय्यद सामिउल्ला बर्मावर आसा. तशेंच आतां हांगासर आपलो कविता संग्रह आमकां भेटोवची स्मिता शेणै आसा. तांची वळख वेगळ्यान उपरांत जातली. तांकांय फुलांचो स्वागत आमच्या अध्यक्षान करजय अशें विचारता. सोशल मीडियान तशें वळी केंद्रीत उतरांचेर समाधान जोडच्या व्यक्तींनी आज खरे आनी बरे कवितेची वाट लायल्या. बरी कविता वळखूंक आनी तांतल्यान सुशेगाचो सागू पियोवचें हें नेगेटिव्ह मार्केटिंग विशेश वावंट काडून आसा. पूण आमकां कळीत आसा की काळ गेल्ले बरी हें सकड नपयस जातलें आनी बरी कविता फुलोवन सुगंध प्रसारतली म्हणून त्या देखून आमच्या कवींनी नीज खंयचें खरें खंयचें हाचेर गुमान दिजय आनी काळाक मिकून फुडारांत उरचे तसल्यो कविता बरोवच्यान ध्यान दिजय अशें विचारता. तुमकां समजता ह्या समारोप सुवाळ्याक येवकार. देव बरें करूं. येवकार आनी वळखेची जबाबदारी चलोवन व्हेल्ल्या मानेस्तीन एवरेल रोड्रिगस तुमकां.
आता पुस्तक लोकार्पण करूंक आसतलो तर कोणाचो बूक कोण ताचे बरयणार हाची वळख आमकां करून दिता खजानी ट्रस्टी एंड्रू एल डिकोन्ना. आणि हाची परिचय करून दितात वितोरी कारकोड. खजानी म्हणाय येऊनच्या वर्सा जाल्यार जालो. स्वर्गाची पक्षी स्मिता प्रज्ञा एक नवें नांव कोंकणी साहित्याक आज तावन हांगासर लोकार्पण जाता. स्मिता प्रज्ञा म्हळ्यार शांत, संयमी, तटस्थ, सुखा दुखांनी विचलित जायनातली, संवसारी आशेंतावन मुक्त जाल्ली एक मनीस म्हणलो अर्थ जाता. आपलो पयलो कविता पुंजो येवच्या काळार स्मिता शणै लिखणे नांवान स्मिता प्रज्ञा जाल्या. शिमोग्गाच्या तीर्थाळ्यान जल्मून प्रस्तुत मंगळुरांत वस्ती अशी ती नवी विचारांची कवयित्री. सकाळच्या आदेसार अन्वेषा सिंगबाळ हिच्या लागीं उलयतना तिणें सांगले बरी तिच्या कवितेनी झगडीं झुजां मारफारनांत ल्हान सान गजालींक पारखून तिणें आपल्या कवितेनी हाताळलेले आसा. मनशामलां तांतू दिसतात, समतावाद, परिसराचो मोग तिच्या कवितेनी दिसता. साहित्य अकादमी, मैसूर दसरा आणि हेर वेदींनी तिणें कविता वाचन केला. स्मिता शणै पत्रिकोद्यम उपन्यासकी जावन कॉलेजींनी वावुरल्या आणि ती TV निरूपकी लेखकी. फाटल्या 25 वर्सां जावन बरयल्ल्यो होडगून वसन अशें उरिल्ल्यो कविता फाटल्या वर्सा तिणें मेल्विन रोड्रिगस हांकां दिल्ल्यो आणि त्यो आज ह्या वेदीर कविता फेस्ताच्या ह्या सुवाळ्यार स्वर्गाची पक्षी नांवाखाल लोकार्पण जाताना तिका उल्हासितांव आणि काव्य शेताक बरो फुडार शेतांव. फकत 180 रुपये तुम्ही 200 रुपयांचो नोट दिल्यार तांतूय तुमकां 20 रुपये फाटी मेळटात. हो पुंजो घेवचो, वाचचो आणि अभिप्राय तिका दिवची. कित्याक म्हळ्यार अशें केल्ल्यान तिच्या काव्याळ फुडाराक तुमी तेंको दिल्ले बरी जातलें आणि तुमच्या सांगातान ती काव्य शेतांत वाडटली अशें आशेवन तिका बरें मागता. कविता ट्रस्टा तर्फेन बरें मागता आणि आयचो मुखेल सैरो डॉक्टर पूर्णानंद चार यांच्या लागीं उपकार मागता हें पुस्तक लोकार्पण करूंक. स्वर्गाची पक्षी स्मिता शेणे हिणें बरयल्लो वो पोरबायचो बूक आता लोकार्पण जातलो. मुखेल सैरो डॉक्टर पूर्णानंदाचारी तावन. आणि ह्या अपुरबायच्या सुवाळ्याक ताळयांचो वाळो वाळोवन दी तुमचे तावन. देव बरें करूं. हाची बरयणार मानेस्तीन स्मिता शेणै. जायतीं बोगणां तिच्या काळजांत आसात आनी बोगणां उसारचो जावन आसा वेळ आतां. सर्वांक मायमोगाचो नमस्कार. वेदी वैरसचे सर्व मान्यस्तांक, वेदी मुखार अशें सर्व महनीयांक माते बक्षितची एक 4 उत्र हें पुस्तक रिलीज जालें ह्या दिसांत उलोवका म्हूण मनांत केलां. हो एक व्हड दीस म्हाका. आजी कितलेकीय दीस तुकून खंय खंय उडयिल्ले कविता एक जावन स्वर्गाची पक्षी म्हूण नांवारी तुमगेल हातान पावतस. स्वर्गाची पक्षी हांगा एक सिंबॉलीक जावन आसा. हांगा एक चैतन्य तें स्वतंत्र जावच्याक आश करता, ताजी साधना करच्याक आश पगता.
तसल एक स्वतंत्र चेतना कशी संसाराचे तागेले जबाबदारीचे तागेले कामाचे विशयांत उडगास येतची परतून घरा येता असल एक भावना एक स्त्री संवेदना तुमकां अंत पळोवच्याक मेळटा हांतू मस्त पोयम्स आसाची सगळ्यांतू हांव ओरिजिनल म्हळ्यार म्हाका दिशिल्लें म्हाका बघिल्लें हांव ह्या प्रपंचांतू ह्या समाजांतू शिकिल्लें सर्व पद जावन विंडोवन हांतू हांवें तुमकां सादर केलां. म्हाका कविता केवल मनांतूल भावन सांगच्याक एक माध्यम हें एक सशक्त माध्यम. तुमकां सगळ्यांक गोत असल्या वरी रामायण महाभारत बायबल असले महान ग्रंथ सर्व वर्स जावन आसात म्हळ्यार पोयम रुपार आसात. हे मनशाले मनाक पावची एक भाश तशी जावन कविता रुपारी सांगिल तेन्ना एक मनशाले दोन्ही मनशाल मदेन तुले एक अंतर वचून थंय एक संको निर्माण जाता. हे भाशेची चंदाई हे कवितेचे एक होडपण तशी जावन कविता मिगेल माध्यम हांव करून घेतलां. हांगा कविता ट्रस्टाच्यांक पळयल्यार हांणी हे कविता म्हणलेलें एक व्हड आचरण करून घेतलां. हे एक परब केल्या हांगा गांवची जनाक वेगवेगळे गांवां वचून त्या गांवची जनां आपोवन थंयचे व्हड बरयतल्यांक थंयचे आसक्त जनां आपोवन थंय तांणी ही कवितेचे एक महत्व पावयत सती. हें एक व्हड काम. सगळे कडेन कमर्शियल जालेले पैशे दुड्डू नाशी जन कसले करना असल वेळारी कविता जावका एक सहृदय निर्माण जावका समाजांतू चांगपण वांचून येवका म्हणलेल्या भावनेरी कविता ट्रस्ट हें काम करता आयला. आजी म्हाका कविता ट्रस्टान एक व्हड मानची सोदून दिल्या मुखावयल वाट दाखोवन दिल्या. आतां मिगेल जबाबदारी मिगेल एक आशय चड जाता आनी मुखार चड बरोवका म्हणलेले एक उमेदी म्हाका तुमी सगळ्यांनी आज दिल्या. तशें जावन म्हाका हे अवकाश करून दिलेले कविता ट्रस्टांक आनी हांगाचे सर्व कोंकणी भाव भयण्यांक हांव नमस्कार सांगता धन्यवाद सांगता. हे अवकाश म्हाका करून दिलेले तुमकां आनी एक पेटी वंदना. तुमी कविता बरया प्रती एकल्याल मनान तो एक कवी असो राखतच ती कवी केन्ना हांव भायर येवचें म्हणून तसले एक अवकाश आमकां कोण दिवका. आजी मिगेल तसल बायल मनश्यो केलो जन हांगा आसा ती मिगेल तसली तांणी एक्सटेंशन ऑफ मी आय कॅन से तशी तांणी म्हाका सांगलें तुगेले कवितेन तो आमकां आमी दिसता ती म्हणून कवितेन हें साध्य आसा. तशें जावन आमी कविते मुखेन एक साहित्या मुखेन एकल्यांक एकली पावची प्रयत्न करया. इतली सोबी तयारी हे कार्यक्रम चोळून म्हाका हांगा आपोवन मिगेल पुस्तक रिलीज करून ताजे खातीर मस्त काम जालां ताजे फाटल्यान तें म्हाका गोतस. हांव न्ही केलेलें तुमी केलेलें काम हांव जस्ट आजी मंचेर येवन बसल्या तितले म्हाका तुमी सपोर्ट दिला. असल एक सुंदर एक सहोदर वर्ग एक सपोर्ट सिस्टम म्हाका आसा म्हळ्यार भरोम म्हाका. तुमकां सगळ्यांक अनेक पटी वंदन करताची ह्या 2 उतर संपयता. धन्यवाद. बरयणाऱ्यांनी बरयल्ल्या बुकांत जायतीं बोगणां असतात. आज स्मिता शेणीन हांगासर बोपोरबायचो बूक लोकार्पण केला आनी तो बूक वाचून ह्या समाजेंत बदलावण जावन दी सुडसुडी जावन दी चतूर जावन दी म्हणली आमची आशा जावन आसा. देव बरें करूं मानेस्तीन स्मिता शेणै तुमकां. आणि आता आमच्या मदें कथाचा बो अपूर्बायचो गावपी वै उलोवपी वै बो मानादीक सुनील बाप हांगासर आमच्या समकार आसा. तुमची उतरां आयकोंक आमकां आशा आसा. मनाच्या सैऱ्यानो कोंकणी मोगीनो कवीनो कोंकणी माये खातीर समर्पण केल्ल्यानो कोंकणीची कवितेची व्हडपण गाजयतेल्यानो
सांजेच्या शीतळ वाऱ्याचे दिनवास तुमकां. फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव न्हू म्हजी न्हीद मोटवी जाल्या. कित्याक म्हणल्यार वचोन वचोन म्हाका कित्याक हांगा ओण आपयलां वा आपोवणें दिलां. हांव खंयच्याय वेळार एक अक्षर कवितेचें बरयल्लो न्ही, उल्लेख केल्लो मात्र मनीस. आनी आतां म्हाका कळ्ळें की डिसिल्वा म्हणल्यार फ्रॉम द फॉरेस्ट, रानांतलो. देखून हांव रानांतल्याक म्हाका नाडांत हाडून उबें केलां देखून तीच म्हजी होडविकाय म्हणून हांव चिंता. कविते म्हणटा आसतना म्हाका एकच उडास येवचो. हांव 4थ्या क्लासींत आसतना कन्नडा पदाचो. विठ्ठल कामत देवादीन म्हजो ताणें कन्नडा प्राध्यापक म्हजो. ताका न्हीद येवची आसली दनपारां. इल्लेशी पूड काणी येवन ताची न्हीद पयस करच्याक दनपारा उपरांत ताणें आमकां त्या कन्नडा भाशेंत आसली ती कन्नडाची पदां शिकोवची आसली. तुमकां हर एकल्यांक गोत्त आसा अपुरबायेचें पद उदयवागली नम्म ಚೆಲುವ कन्नड नाडू. तें एक मात्र म्हाका गोत्त आसा, ल्हानतावन गोत्तालें. नाल्यार कवितेक आनी म्हाका व्हडलो संबंद ना. आमी खंयसर हेंसर उलयता आसतना तवळ तवळ म्हाका एक कोंकण्या विशयांत तवळ तवळ उल्लेख करचें पद आमकां गोत्त आसा. हांगा विश्वास आसा भोव आमच्या विल्फी बाबाचो उडास येता म्हाका. भोव अपुरबायेन तो म्हणटा एक कडेन, मोकरा 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 माय म्हाज्या धरणेचो, मोकरा 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 माय भास कोंकणीचो, कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांच मोतींत दोरा. खंय तुमी पावल्या तेंचा मुखारसून वेता संवसारांत कोणी त्या कोंकणीचो मोग करा. हांव चिंता भोव अपुरबायेचें आपोवणें हांगासर बसोन आसल्या आमकां. आनी 11च्या उतरांनी ताणें दिल्लें बुलो जावन आसा, जण जण कोंकणीचें एक जावया, तन मन दिवन तिका सांबाळया, ल्हान ल्हान भुरग्यांक थंय ती शिकोवया, व्हडपण कोंकणीचें गाजोवया. आदल्यांनी दिल्लेलें दायज वर्तें मुखल्या आमी पावोवया. ही जबाबदारी आमची. मोतींत काळजांत त्या कोंकणीची ऊब घेवन आनी हे मोतीन दवरून कविता गोश्टी हांगासर ह्या मंचाचेर चलता. वय कवी आनी कविता भोव लागशिल्लो संबंद. पूण आनी एका कुशीनी हांव पळोवंक शकता, ही कविता काणयोनूच बसलें जाल्यार कितें जायत तांचें जीवन परत्यान ताच्याच आनी एका कवळेक वेता. हांगा जाता तितल्या बेगीन ती हांव मुखार दवरतां. कोंकणी कवी तो भोव अपुरबायेन लिखता. कोंकणांतलो कवी एकलो आमच्या घरा कुशीन रावतलो. कोंकणी भाशेंत लांब लांब गुंडाळेची कवनां लिखतलो. गांवांत ताका मर्यादा आसली, लोक ताका मानान लेखतलो. पोरनो एक कुर्ता न्हेसून गोश्ट्यांनी तो कविता वाचतलो. कोंकणी कार्य जातना ताका आपोवणें आसतलें. तो कविता वाचतलो, ते थाळयो पेटतले. वेदी वयर बसून ताका मान करतले. फुलांचेले शॉलां घालून पाटी धाडतले. कोंकणी कवी तो, कोंकणी कवी तो. परच्या पयर सकाळीं फुडें शेजरा घरांत बोबाट आयकली. कवी जाला देवादीन, ताची बायल भुरगीं रडतली. मोर्न काडूंक कवीच्या घरांत सोदल्यार एक दमडी नाचलेली. विशेंतीच्या भावांनी ताच्या मोर्ना पेटेक सहाय दिलेली. हजारां वयर कोंकणी लोक मोर्नाक आयलोलो. कोंकणी कवी कुर्ता न्हेसून पेटेन न्हिदलोलो. आल्तारीर पाद्री ताची गुणां गायतलो. लोक ताची कवनां नियाळन दुकां काडतलो. कोंकणी कवी तो, कोंकणी कवी तो. जिवंत आसतना कवीन आपले कुटुंबा खातीर कांय केल्लें ना. कोंकणी भास ग्रेस्त जाली. कवी मेलो गत नासतना. झडते वेळार पेद्रू म्हणटा, ताकडी तुजी चडोंक आयकना, पुलगत्रेंत राव, मागीर वयर येवेत मिसां मेळटाना. आनी अखेर करता तो, कवीचो आत्मो पुलगत्रेंत मिसां आशेता. कवीच्या घरची भुकेन आपली पोटां पोशेतात. कवनाचो दाळो रस्माची शॉलां विकून ताका मिसां भेटोवंक आतां सर्गाक पावयतात कुटुंबदारां. कोंकणी कवी तो, कोंकणी कवी तो, कोंकणी कवी तो. ही परिगत आसा जाल्यार हांगासर आसली कोंकणी मोगी अशें चिंतात. बऱ्या घराच्या समार्याक थंयसर ते 1 जण मनीस येतात. एकलो चिंता, हांवें वचोन थंय पडुल्ल्या व्यक्तीक हांवें आपड उखल्लें जाल्यार
म्हाका कितें मेळात, पूण तुमी हांगासर बसलीं बऱ्या समार्या घराची. कोण कोंकणी मायेक हुकम धरतात ती अशें चिंतात. जर तर हांवें हाका कुमो करिना जाल्यार ताची गत कितें जायत. कोंकणे खातीर, कोंकणे कविता खातीर हांवें समर्पण करिना जाल्यार कोंकणी कितें जायत, मायभास कितें जायत, हें चिंतप ग्रेस्कायेचें वळयल्ल्या तुमकां चेपे उखलता. देव बरें करूं म्हणटा. असले जिणयेचे दिसपडते ग्रासाचे सवाल आसा जाल्यार समर्पणाचें जीवन जिवनच्या सर कविनो तुमकां मान बागवयता. आजकाल आमी आपुरबायेन कविता विशयान सांगता. सुर्याक दिसानातलें कवीक दिसता. 10 पानांनी बरयल्लें लांब केवल 4 पॅराग्राफांनी सगळें पिंतरायता तो कवी. ती जावन आसा भरम कवितेची. आनी तेंच आमी सांगता. आनी काळजा मना मात्र ती आमची थापडता, सवाल उठयता ती कविता जिविताक दिशा दिता. वय पोरो उजवाड पत्रांत ल्हान एका भुरग्यान ही ल्हानशी कविता बरयल्या. आयज आमची परिस्थिती कितें जाल्या म्हूण सांगता. आनी थंयसर आसा ल्हानशी कविता. आदल्यो वस्तू आदिमागां वापरतली निवणें, कुरपण, कळशी, कुदांटी, खोलयेक खोटलें सारें, वावूंक भाटी. आतां ह्यो वस्तू सोंपतात दोनूच जाग्यार. एक वस्तू प्रदर्शनार आनी एक रोसा वेदीचेर. ही आमची परिस्थिती कोंकणेची ग्रेस्काय दाखयता आसतना. कितें आशेता हांव अखेर करता आसतना आज आशेता इतलेंच. परत उजवाडाच्या पत्रार बरयल्ली प्रिमा मोरस ताची कविता. न्हंयचे तडीर उदेवन उलोवण्यान जीव बरोवन हजारो वर्सां बाळवून कोंकण करावळ सोबोवन कोंकणी मोगी वावरून भाशेचेर प्रभाव पडून सपन जारी जावन कोंकणे मान्यता मेळोवन बरें साहित्य फुलोवन भास बळवंत करून कोंकणीची खरी वळख भाशेची गोडसाण चाकोवन घरा कडेल्यान कोंकणी जर इस्कॉलांनी वाळून दर्या लारांत मेळोवन संवसारार कीत गाजोवन काळजा मनांत उरोवन उस्वासान जियोवन आमची अस्मिताय उरोवंक कोंकणी फुडार बाळोवंक. आज अखेर करता आतां सस्तानांत आज आशियाना आनी अंद्रादे गेल्या घरा ही कोंकणी मायेची रंगमंची आज हांगासर सोबल्या आनी हो अवकाश हांगास आसतानांत लाभला. कोंकणी मायेक परत तिची मेटां काडूंक आज ही धरती परत्यान फुल्ल्या. समर्पणाची कार्य आज सोबल्यांत नवी पालवी आज हांगा फुटोवन आयल्या. देखून आज हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना घरच्या गुरकाराक गुरकारपण चलोवच्या अवकाश करून दिल्ल्या गुरकारणीक देव बरें करूं म्हणटा. गुरकारणीक सदां उर्बेन भरच्या गुरकाराकी नमान म्हजें पाठयता. एक कवीपुणीच आसतना जल्म घेवन दी. आयच्या दिसा घाम काडलेल्याक सार्थक जावन एक नवी कविता आज फुलोवन येवन दी. देव बरें करूं, देव बरें करूं. ಉದಯವಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಚೆಲುವ ನಾಡು ಬೋವಪುವ್ಯಾच्या उतरांनी सुरवात करून भुरग्यापणाले दीस उगड्यास हाडून कोंकणी कवितो कोंकणी कवी आमची प्रस्तुत परिगत विवारसून कशी आमी मुखार चलोवंक जाय, कशी आमची भास उरय जे म्हणल्या विशयांत जागरण दिल्ल्या भोवमानादीक सुनील बापानो देव बरें करूं. तुमकां ताळयो सावो सुनील बापांक. आतां हांगासर आमच्या समकार आसा मानाची सैरी डॉक्टर रुपाचारी. तुमचे तावन अपुर्बायची उतरां आमकां. मोगाजानो काळजांत थावन तुमकां हांव नमस्कार करता. सगळ्यान सुरवेक कविता ट्रस्ट आनी ताचे सगळे जाळवणदार सगळ्यांची नांवां घेना, पूण म्हाका दिसता एक नांव घेतलें जाल्यार सगळ्या जाळवणदारांक पावतलें. तें म्हळ्यार मेल्वीन बाब. तुमकां काळजांत थावन हांव तुमकां दिनवासतां
की आज म्हाका ह्या माचेर मानाची सोयरी हो तुमी मान दिलो. खरें म्हणल्यार हांव कविता करपी न्ही, म्हज्या नांवार एक्कूय कविता ना. कविता आमच्या घरान आसा, कविता आयकुपाक मेळटा, वाचपाक मेळटा, शिकपाक मेळटा. पूण माफी मागता तुमची, हांवें केन्नाच कविता करूंक ना. पूण कविता खूब वाचल्या आनी अणभवताय बीन. आनी देखून कवीची रचना कशी आसता, कवी कसो बरयता, ताचो मातसोसो खंय तरी म्हाका वास लागता. माचेर हांगा बशिल्ले आयच्या ह्या समारोप सुवाळ्याचे डॉक्टर पूर्णानंदचारी, फादर सुनील डिसिल्वा, आयच्या ह्या पालकार जांचो भोवमान जावपाचो आसा. पुराय नांव हांव घेना, पूण तुमचे आमचे सगळ्यांचे जांकां आमी आमचे कवी म्हणून म्हणला त्या कवीक हांव सलाम करतां, जिचो आज पुस्तकाचो हांगा लोकार्पण जालां स्मिताबायक, तिकाय बीन हांव नमस्कार करतां. आनी सबंद हांगा मंगळूर, गोंय, उडपी जावं मुंबय साकून आनी सबंद कोंकणी मन जे हांगा ह्या माटवा सकयल आसा, तुमकां हांव नमस्कार करतां. कविता म्हळ्यार कितें आनी कवितेचो अर्थ कितें, कवितेची परिभाषा कितें, जायत्या जाणकारांनी सांगल्या. ती हांगा म्हाका कांय सांगपाची ना, पूण इतलेंच म्हणपाचें आसा, कविता म्हळ्यार एक वेगळोच अणभव. आनी कविता ट्रस्ट कविता फेस्ताच्या नांवा सकयल ज्या तरण्या मनांक, ज्या माणकुल्या मनांक आनी वदळ आमी जे दनपरां ह्या पालकार कितलेशेच जाण येवन आपली कविता उत्स्फूर्तपणान सादर करताले, तेवूय बीन आमी जेवता आसतना बसता आसतना आयकल्यो. अशा ह्या साबार जनांक, कोंकणी मनाकूच न्ही तर कवी मनाकूच न्ही, रचनाकारांक आनी खंय तरी दिसचें की हय फुडल्या वर्सा हांवूय बीन ह्या पालकार येतलो आनी म्हजी कविता सादर करतलो, अशी एक मनान विचार रुजोवपी कविता ट्रस्टाक आनी तांच्या वावराक आमी लाख सलाम सलाम करुया. खंयचोय वावर हातान घेवप सामकें सोंपें. आमी म्हणटा न्ही, बी घालप सामकें सोंपें, पूण ताका जें सारें जाय, उदक जाय, सावळ जाय, ताची राखण करपाक जाय, हे सगळो हो आटाप करपाचो वावर तितलोच महाकठीण. कविता ट्रस्टाचे विशीं आमी सकाळीं आयकलें. आमी डिजिटलाच्या त्या माध्यमांतल्यान जर पळयत जाल्यार 2007 सावन निमणें वर्स 2024 म्हणजे फाटलें वर्स सबंद आटाप आमकां वाचपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा. कितले कवी हांगा आयले, कितल्या कवींनी हांगा सादरीकरण केलें आनी तांणी मुखारूच पयलींच दिल्लें तें आमकां न्यूज लेटर ह्या कविता ट्रस्टाचें. तातूंत तो सगळो वावर आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून आमी केन्नाय म्हणटात, जायत्या वेळार आमी उलोवपान म्हणटात, संस्थेचें बीज घालप सामकें सोंपें, 1-2 वर्सां चलोवप आनिकूय सोंपें, पूण तोच वावर आनिकूय मुखार 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 व्हरप कितलीं वर्सां, 10 वर्सां, 20 वर्सां, 25, 50, 100. आनी कविता ट्रस्टाचो जर हो वावर जर पळयत जाल्यार आमी एकामेकाक भास दिवं येता. अंदू हें 19वें वर्स, म्हाका 25वें वर्स दिसता. आमी आसत नासत 50वें वर्स दिसता. फुडले पिळगी जी 100वी मनयतली तेवूय बीन हांगा ह्या लख्ख उजवाडान सामकें दोळ्या मुखार म्हाका झळकता. देशान कितल्योश्योच भास आसात, कितलींशींच राज्यां आसा. आमी सदांच म्हणटात, भारताच्या नकाशाचेर कितलींशींच राज्यां आनी कितलेशाच राज्यांनी वावुरपी, रावपी कितल्योश्योच संस्कृताय आनी प्रत्येकाची आपली आपली अस्मिताय आनी आपली आपली वळख. प्रत्येक राज्यान, प्रत्येक गांवान, प्रत्येक वाठारांत रचनाकार आसतलो. रचनाकार म्हणटा आसतना आयचो जो स्वर आसा, आयच्या दिसाचो जो स्वर आसा, कविता ट्रस्टाचो, कविता फेस्टाचो जो स्वर आसा, तो म्हणल्यार कवितेचो. प्रत्येक राज्यान कवी आसात आनी दर एका राज्यांतले कवी आपल्या आपल्या खाशेलेपणाक लागून, आपल्या आपल्या शैलीक लागून, जावं मागीर ती भास, जावं मागीर तांचे अलंकार, जावं मागीर तांचे सादरीकरण, बरोवपाची रीत, ताका लागून हे कवी अजरावर जाल्यात. हांव हिंदी डिपार्टमेंटांतली एक अध्यापिका, अजुनूय शिकयत आसा अशें म्हणना, अजून शिकत आसा. एक हांव तुमकां व्हडलो पाल्लाळ सांगना, पूण हिंदी कविता जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या मुखार 4 काळ म्हणजे 4 पिरियड, 4 काल आमच्या मुखार उबे रावतात. आदिकाल, भक्तिकाल, रितीकाल आनी आधुनीक काल.
कितलेशेच कवी ह्या चारूय कालांतल्यान आमकां नांवां घेवची जाल्यार खूब आसतले, हजारांनी आसतले. प्रत्येक कवीची आपली आपली अशी एक वळख आसा. म्हाका मुजरत याद जाता ती म्हळ्यार साबार कवी मदीं हरिवंशराय बच्चन हांच्या कवितेची, तांणी बरयल्ल्या कवितांची, आनी मुखेलपणान सांगचें जाल्यार कविता बरयली म्हूण जायना तर ती सादर करपाक लेगीत एक कळाशी लागता. हरिवंशराय बच्चन जेन्ना माचयेर उबे रावताले तेन्ना कितलेशेच लोक आसा थंय उबे रावन तांची ती कविता आयकताले. आनी फक्त कविता आयकनाशिल्ले तर माटवांतल्यान जावं ज्या वाठारांतल्यान, ज्या माटवांतल्यान जे भायर सरताले तेन्ना तांची दर एक वळ गुणगुणत वताले. इश्टानो, जिवितांत वायट प्रसंग येतात, जिवितांत बरे प्रसंग येतात. तांच्याय बीन जिवितांत अशेच वायट कितलेशेच प्रसंग आशिल्ले जावं आयले, पूण तातूंतल्यान ते मुखार सरले. आनी ते जी अणभव आशिल्ले, आमी जेन्ना म्हणटात की कविता अणभवांतल्यान वयर सरता. पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स. विलियम वर्ड्सवर्थ आमकां सदांच म्हणटात. तेन्ना मना काळजान जेन्ना ही भावनेचो जेन्ना एक उमाळो येता तेन्ना ती कविता आपसुकूच कागदार येता, जावं तो कवी ती रचना ती बरयता. एकूच कवितेची, म्हजो टायम जाता, एकूच तांची कवितेची वळ तुमच्या मुखार सांगता. आनी सांगपाक ताच्या फाटल्यान कारण इतलेंच, जेन्ना खंयच्याय कवीची आमी रचना वाचतात आमी एक तर प्रेरणा घेता, ताजे कडल्यान आमी विचार घेता आनी फुडें पावल घालपाक म्हाका हातूंतल्यान एक विचार मेळ्ळो, जावं म्हाका एक पावरफूल जावं एक फिलींग आयलें, जावं भावना मेळ्ळी, अशा विचारांतल्यान आमी फुडें वतात. तुमी जायते वेळार एक कविता आयकले आसतली. म्हाका सबंद सभे माझार मुखार हिंदीतली कविता आसा. म्हाका खबर आसा आयचें वातावरण कोंकणीचें आसा, पूण असले तरेच्यो कविता दर भाशांनी जाल्या आसतल्यो, पूण हो विचार सगळ्या भाशांनी आयला आसतलो. भास खंयची आसूं, विचार म्हत्वाचो. ते म्हणटात, वृक्ष हो भले खडे, वृक्ष हो भले खडे, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. म्हजी उतरां सोंपोवच्या पयलीं ह्या वाठारांत आयज हो कविता फेस्ट, हो महोत्सव जो चल्ला, खूब बरें दिसलें. खरें म्हळ्यार अशे प्रकारचे, अशे तरेचे सुवाळे आमी पळयतात AC हॉलान जातात. खंय तरी एका हॉलान आमी बसतात, सुवाळो पळयतात आनी भायर सरतात. हांगा आमकां मातशी सुद्दां खंय तरी अशें समजा भायर आमी पळयलें, माड दिसले म्हणून माडयो खंय जाल्यार माडयोय आसा. गुलाब पळयतना शेवतेंय दिश्टी पडलें, शेवतें पळयतना दसवंती दिश्टी पडली. आनी जायते तरेची पिकावळ. हांवें मागीर सुजाताबाईक विचारलें, सुजाताबाय, म्हाका खूब खूब संतोष भोगलो. तिणें म्हाका एकूच जाप दिली, तुका खबर आसा रुपाबाय म्हणपाक लागली, आमी सकाळची सदांच रावंड घेता आनी सदांच रावंड जेन्ना घेवन वतात तेन्ना आमी एक तरी फूल माथ्यान मावता, ना जाल्यार एक तरी आमी फळ चाखले बगर आमी घरान भितर सरना. हांव मागता देवा लागीं, ऑल्वीन बाब आनी सुजाताबाय, ही दानत तुमकां वर्सां संकिणी मेळूं, तुमकां खूब आयुश्य आरोग्य मेळूं आनी अशे तरेचे कविता फेस्ट आनी खंयच्या आंगणान जातना हो स्वर देवा लागीं मागुया कायम उरूं. परतून एकदा कविता ट्रस्ट आनी हे कविता फेस्ट आनी सगळे जाळवणदार तुमी आमी सगळे, हांव तुमकां नमळाय नमस्कार करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. कविता आणि कविता ट्रस्टाची ग्रेस्त काय आणि असल्या अपुरबायाच्या आंगणांत जावच्या फेस्ताची सोबाय. भोव अपुरबायाचें वर्णन, मनाची सैरी जावन हांगासर येवन भोव अपुरबायाच्या उतरांनी
उलयल्ल्या डॉक्टर रुपाचारी तुमकांय देव बरें करूं. मतायस कुटाम कविता पुरस्कार ह्या विशीं विवर दिता स्टॅनी बेळा. आनी आयच्या ह्या अपुर्बायच्या दिसा पुरस्कार स्वीकार करूंक आसचो मानेस्त सय्यद समीउल्ला बर्मावर तेणी हांगासर मानाची बसका घनान आनी मानान स्वीकार करची. ताळयोंचो आवाज ह्या संवातेर आमचो हांव. हांव आज पुरस्कार जोडच्या आमच्या मान व्यक्तीची वळख दिवंक हांगासर आशेता. आज हांगासर कविता ट्रस्ट हांणी सादर करचे मतायस कुटाम कविता पुरस्कार हे जोडपी जावन आसात. सय्यद समीउल्ला बर्मावर हे 1956 इसवेंत कर्नाटकाच्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यांत आसच्या बडकळांत जल्माले. बडकळांत आसच्या जामिया इस्लामिया म्हणल्या शिकपा संस्थेंत तांणी तांचे शिकाप संपयलें. ल्हान प्रायर्स उर्दू कविता रचन आनी गायनांत विशेष उर्बा दाखयल्ल्या सय्यद हांणी ती शायरी रुपी लोकां मुखार सादर करूंक आरंभ केलें. मायभास कोंकणी देखून कोंकणीन साहित्य रचनाक आद्यता दी जाय म्हणून समजल्ल्या सय्यद हांणी नवयती कोंकणींत आपलो साहित्यीक वावर आरंभ केलो. भावार्थ मोग सामाजीक गजाले विशीं कविता बरोवंक आरंभ केल्ल्या तांणी क्रमेण कविता शेत तांचे खास जावन घेतलें. 2012 इसवेंत तांचो फुडलो कविता जमो नीट वाट उजवाडाक आयलो. ह्याच पुस्तकांतल्या कवितेचें गायन तांणी सीडी रुपार उपरांत प्रकट केल्लें आसा. सय्यद समीउल्ला हांचो साहित्यीक वावर वाखाणून 2002 इसवेंत ऑल इंडिया कोंकणी परिशद हांणी मान केल्लो आसा. 2006 इसवेंत बडकल मुस्लिम जमात बेंगलोर हांणी आनी 2007 इसवेंत उत्तर कन्नड जिल्हा साहित्य संमेलन समिती आनी 2010 इसवेंत बडकळा तालुकू कन्नड साहित्य संमेलन समितींनी ताका विशेष मान केल्लो आसा. शामेश शमी म्हणल्या नांवाखाल कोंडलोरू मुर्डेश्वर मंकी असल्या सुवातांनी मुशैर कार्यक्रमां तांणी सादर केल्ले आसात. देशा भायर UAE, सौदी अरेबिया, कुवेट, कतार, बहरैन, ओमान असल्या देशांनी तांणी आपली कविता सादरीकरणां केल्यांत. तर देशा भितर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आनी केरळ राज्यांनी तांणी तांची कविता सादरीकरण कार्य चलयल्यांत. सय्यद समीउल्ला अजून बरयते आसात देखून वळख नेक्स्ट कार्यक्रमाक आनीक लांबते वेता. समीउल्ला बाब तुमकां सर बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सुविस्तार विवरण दिल्ल्या स्टॅनी बेळा तुमकां. आतां मानपत्र आमच्या मुखार दवरता अँड्रू L. डिकुन्ना. कविता ट्रस्ट रजिस्टर्ड कोंकणी कवितेचे समग्र वाडावळे खातीर वावुरचो संस्थो. मानपत्र कोंकणी काव्य शेताक महत्वाची देणगी दिल्ल्या सय्यद समीउल्ला बर्मावर हांकां मथायस कुटाम कविता पुरस्कार 2024 फावो करूंक वर्तो अभिमान पावता. फाटल्या 48 वर्सांत हांव निरंतर कोंकणी कविता शेत नांगरयिल्ल्या खातीर नवायती समाजांत कोंकणी कवितेची पणती सदां जळोवन दवरून कोंकणी काव्य शेत समृद्ध तशें गिरेस्त केल्ल्या खातीर कोंकणी कवितेचो खाशेलो प्रकार जावन आसचो नवायती मेहफील लोकां मोगाळ करून नवयती संस्कृती आनी भास
राखून वेल्ल्या खातीर भारतांत तशेंच विदेशांत कोंकणी कवितेचो सुगंध पसरायिल्ल्या खातीर रुपये 25,000 यादस्तिका सवें हें मानपत्र ताका दिलां. किशोर गोन्साल्वीस अध्यक्ष, एव्रेल रॉड्रिगस कार्यदर्शी, जानेर 12, 2025. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एंड्रू एल डिकोर्ना तुमकां. आणि आता भोवमानादीक फादर सुनील बाप सय्यद समीउल्ला बर्मावर तांकां शाल पांगोरताले. अपुरबायाचो सुवाळो ताळयोंचो वळो कड्डी जावन आसतलो. किशू बारकूर तावन कळ्यांचो हार. डॉक्टर रूपाचारी तावन मानपत्र. मानेस्तीन एव्रेल रोड्रिगसा तावन रुपये 25,000 चेक. डॉक्टर पूर्णानंदाचारी तावन यादिस्तिका. सय्यद समीउल्ला तांची कुटाम हांगासर आसा, फॅमिली. दयेकन तुमी हांगासर मुखार येवच्याक हांगासर उलो आसा. खंडीत जावन एक भोव अपुरबायाचे चारित्रीक घडीत. हाच्या फाटल्यान जायती मेहनत आसता, कुटुंबांचो सहकार्य आसता. सय्यद समीउल्ला बर्मावराचे कुटाम पळयत आसतना भोव खुशी भोगता. ताळयो सावज ह्या संदर्भार ह्या कुटुंबाक आमी दिवया. देव बरें करूं. सय्यद समीउल्ला बर्मावर ह्या संदर्भात खंडीत जावन तुमकां तुमच्या काळजांत जायतीं बोगणां आसतलीं आनी तीं बोगणां आतां वाळोवन दी. Good evening, everybody. In the name of Allah,
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. हे कुरानचे एक वर्ससचे एक हे कुरान भितर एक वर्सस आसा पॉइट्स बोलून सुरा शौरा बोलतात तेका. तेजो तस्करा जेका है कुरान भितर जाला हा की शायर काक माझी शायरी करूकास आणि तो आपले एहसासात मोहब्बत प्यार आणि उखुवत घेऊन नसले भाईचारगी करूकास हे जन काय कंट्रोवर्सी जाऊन जे मी ते पलते तेजे उपर राहून करून मी शायरी केल्लो. आमची एक धाकलीशीन कम्युनिटी मी फस्ट मोजे घरे उजवाड करून दुसरा उजवाड करया म्हणून असले ख्याल केल्लो. मी असले व्हडलो शायर जावन कांय गेल्ले मी येता ही जे कोणते अल्हम्दुलिल्लाह आयचो हो दीस जो है म्हजो व्हडलो जबरदस्त दीस. हो जे कोणतो सम्मान आनी म्हाका आसले एटली इज्जत तुमी दिले ही मेहतियास फॅमिली आणि कोंकणी आमचे कविता ट्रस्टवाले मी आजमोल नाही की असले म्हाका एटले मान आणि सम्मान देतले म्हणून मी भल्ली तुमचो आभारी वाटे आणि देवाचो को आभारी मग तुमचो को आभारी. हो अवॉर्ड म्हजे सबब एक ट्रॉफी नाही बल्कि एक इसली पहचान जाऊन राहतली जे कोणते मोजे जज्बात एहसासात आणि ख्यालाची तर्जुमानी करता. शायरी सिर्फ अल्फाजचो खेळ न्हय बल्कि ही एक दिलात टिकून येवची पवित्र आवाज. ही सोसायटी भितर जिवसो उसूल कोण शिकवता आणि तेजे रायट्स कोण दाखडता. मी भल्ली खुशनसीब की मुझी शायरी तुमचे दिलात उकसवली आणि तेजी तर्जुमानी करूक आणि तुमकां आमादा केली आणि वो अवॉर्ड म्हज्या हिस्सा भितर आयलो. मी तुमचो भल्ली आभारी आणि म्हजे माय बापाचो को जे कोणी आणि म्हजे दोस्त अहबाब वटेत तेंचो को मैं भल्ली शुक्रगुजार वटे कि म्हाका थंय हमेशा सही गाइड सही रहनुमाई करते राहले. आणि जो कोणते हो अवॉर्ड म्हजे एकला सबब न्हय मी वळखता की हो अवॉर्ड हर एक शायर आणि आदिबा सबब हो अवॉर्ड हो जे कोणी निक्की शायरी करतले आणि निक्की असले पहचान आपली माशरा आणि सोसायटी भितर दाखडतले तेंचे सम्मा सबब हो एक वाड ही एक इसली शायरी आणि इसले हे केलान हो सम्मान आणि मान जे काय आहे अल्लाह तर्फीन येवचे माणूस काही कोणा काही देऊ शके नाही. तुमच्या ख्याला भितर जे कोणते म्हजी तर्जुमानी करचो असले तुमकां हें दिलो तरी मी वळखता की अल्लाह ची जात हे जे नासले बाबस्ता वॉटेवर. आणि मैं तमाम ज्वेरी मेंबरांचो को शुक्रिया अदा करता बसमी में कल्ब कि हो अवॉर्ड मुझे सबब तमाम शोरा जे कोणी मी वळखता की शायरी इसलिए जावकास की एक इंसाना दुसरे इंसानाचे दिला जोडवता आणि सोसायटी भितर तब्दिली हाडूचें काम करता. आखिर भितर बीजे एक मर्तबा मैं मेहतियास फॅमिली आणि कोयता ट्रस्टचो आभारी वाटे आणि हे प्रोग्राम भितर इसले सव्वस अदीब आणि शोराचो को शुक्रिया अदा करता. आमचे नुमायंद महफिलचे जे कोणी हिंगा आयले होते आमचे जनरल सेक्रेटरी वगैरे आयले होते त्यांचो को शुक्रिया अदा करता. आणि मैं खास करून मुझे ब्रदर दोस्त हिंगा जो कोणती मेल्विन रोड्रिक्स जो कोणते वाटेत हमेशा मुझे रहनुमाई आज 20-25 वर्ष तकून मुझे पाटर थंय वाटेत एक्कोम प्रोग्राम म्हाका मिस करू दिल्लो आहे. आणि तेजे साथ गोवाचे मुझे जो कोणते राजे पवार तेंको हमेशा असले मुझे हिम्मत अफजाई केला आणि म्हाका इन्क्रोच केला समीउल्ला ये प्रोग्राम छोड नाका म्हणून सांगते राहिला म्हाका. म्हजी एक मिस्टेक हाका बदलान मैं देवनागरी भितर बरले लिपी बरवल्लें उर्दू भितर बरोवच्या नाद मैं बल्ली पाटरे बटे अगर तिने सांगला पण मैं फुडें केस असे देवरागिरी बरोवतो तरी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेप पावतो कोणा गेलता. भायर अल्लाह तुमचो व्हडलो सम्माचो शुक्रिया. मैं भल्ली भल्ली तुमचो सम्माचो ऑडियन्सो कोण शुक्रगुजार वाटे. बस मैं हे सांगते आमचे फादर्स कोण वाटत थिंगा देव बरें करूं. ओके अस्सलाम वालेकुम. सय्यद समीउल्ला बम्मावर या संदर्भात तुमची बोगणां हांगासर तुम्ही उसारली. अभिनंदन आणि देव बरें करूं तुमकां. आणि आयच्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सैरो जावन हांगासर आमच्या समकार आसा डॉक्टर पूर्णानंदाचारी आणि आता तुमचे तावन उलोवप.
सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. कविता ट्रस्टाच्या या कविता फेस्तांत 19व्या कवी फेस्तांत या पवित्र व्यासपीठाचेर हाजीर आशिल्ले वडील फादर सुनील, आज या कविता फेस्तांत जांचो भोवमान जालो कवी म्हणून ते सय्यद सॅम्युएल, ज्यांचे पुस्तक आज लोकार्पीत जाले, स्मित प्रज्ञ, हांव केणी म्हणचो ना, मानाच्यो सोयऱ्यो डॉक्टर रुपा, किशू, मिसेस मेल्विन आणि मेल्विन बाब आणि तुम्ही सगळे मोगाचे कोंकणी भाव भयणां आणि वडील. आज येद्या व्हडल्या प्रोग्रामान म्हाका एका ल्हान मनशाक हाडून व्हड केलो. ताका लागून पयलो हात जोडून मेल्विन बाब आणि सगळ्या पुरा कविता ट्रस्टाचे जाळवणदार गुरकार कोण आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज हांव खूब वर्सां पयलीं कविता ट्रस्टाच्या एका कार्यक्रमाक आयलो, दुसऱ्या आणि बरे रातीर म्हाका किशू बारकुरान गाडयेन घालून हाडून थंय न्हिदयल्लो. हांव येवन न्हिदलो फक्त. आज किशू, तेन्नाचो किशू आणि आजचो किशू आज अध्यक्ष म्हणून आसा, तेन्ना किशू एक जाळवणदार आणि वावराडो म्हणून आशिल्लो. आणि अशे तरेन आमी कविता ट्रस्टा कडच्या माध्यमांतल्यान हे मिडियम जाला आमचे एकमेकाच्या मोगान रावपाचें, लागीं रावपाचें मिडियम. साहित्य आसूं, आमची आवय भास कोंकणी भास आसूं, कोंकणी भाशे खातीर जाल्लो वावर आसूं, कोंकणी भाशे खातीर कितें करपाक जाय हो काळजांतलो तळमळो आसूं, आमी एकठांय रावल्यात. आज सय्यदाच्या रुपान एक भाव आसा, किशूच्या रुपान आणि बाकीच्यांच्या रुपान एक धर्माचे भाव आसा, आमच्या रुपान एका धर्माचे भाव आसात, भयणां आसात. पूण आयज हांगा भेदभाव कांयच ना. सगळ्या धर्माचें तेल एकाच दिव्यान पेट्टा, तें म्हणल्यार कोंकणीच्या दिव्यान पेट्टा. हांव म्हज्या कवितेंतल्यान केन्ना केन्ना उलयतां. कर्नाटकांतल्यान पणटी मेळूं, गोंयच्यान वात मेळूं, केरळच्यान तेल मेळूं आणि मुंबयच्यान ज्वाला मेळूं आणि पेटू आमचो कोंकणीचो दिवो. गोंयचे मातयेर कुदळ आणि पिकास मारतकच कर्नाटकान उदक फुटूं आणि कर्नाटकाच्या मातयेन आमी जेन्ना दाणो गोटो पेरूंक बी घालता, ताजें तण म्हणून गोंयान उगल्यो आणि ताजी कणसां केरळान फुलूं. हो आमचो एकवट सदांच, कोंकणीचो एकवट सदांच फुलूं, हे खातीर आमचो वावर चलता. आणि म्हाका कोणें जर म्हणत तुमच्या एकवटाच्या वावराचें एक सिंबॉल म्हाका दाखयात म्हणून, हांव बोट दाखयतलो कविता ट्रस्टा कडेन. हांव कविता ट्रस्टा कडेन बोट दाखयतलो. हे कविता ट्रस्टाचे कवितेचे फेस्त न्हय, हे कोंकणी मनशाच्या अस्मितायेच्या एकवटाचे फेस्त. ताका दुसरें नांव आसा. हे आमच्या एकवटाचे फेस्त. हे एकवटाचे फेस्त ते घडोवन हाडपाक कितलें रगत घडोवचें पडटा, कितलो घाम घडोवचो पडटा, कितलें डेडिकेशन दिवचें पडटा, कितलो पयसो दुडू दिवचो पडटा, टायम आनी एनर्जी दिवची पडटा, हें आमकां खबर आसा. पूण केन्नाच बेजार नासतना, केन्नाच बोर जायनासतना आणि आपली हिम्मत हारिनासतना मेल्विन बाब आणि ताचे सांगाती गोंया, मुंबय, कर्नाटकान, केरळान खंय आसा थंय वचून हे कवितेचे फेस्त घडोवन हाडटा. कोंकणी मनशाचो, कोंकणी भाशेचो, कोंकणी आवयचो सन्मान करतात. देखून मेल्विन बाब आणि तुमच्या टीव्हीक हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी कॉन्टेम्पररी इंडियन लिटरेचराच्या माध्यमाचेर खंय आसा. मेल्विन बाबाच्या 19 वर्सां जी कविता वेगवेगळ्या तरणाट्यांनी वाचली, मेल्विन बाबांच्या आणि तांच्या जाळवणदाराच्या 19 वर्साच्या प्रवासान जे कवी निर्माण जाले, त्या कवींची कवितेचो जर एक नियाळ घेतलो आणि जे बुलेटीन आज उजवाडा आयला, त्या बुलेटिनाचो नियाळाचो जर उजवाड घेतलो जाल्यार कविता फक्त मनोरंजनाचें साधन न्हय, ते मनोबळाचें साधन आसा. कविता फक्त आमच्या मायभाशेची सेवा न्हय, ती भावनीक न्हय, तर इंडियन लिटरेचरा भितर कोंकणी लिटरेचर तितलेंच बरे तरेन फुलचें हे खातीरचो हावेस आसा. देखून कविता ट्रस्ट तरणाट्यां कडल्यान फक्त कविता म्हणून घेना, कविता वाचून घेना, फक्त इनाम दिना,
जाल्यार टी व्ही सिरियलींतल्यान तांकां प्रोत्साहन दिवन टी व्ही मिडियाच्या माध्यमांतल्यान टी व्ही शो दवरून तांकां गायड करता, तांकां गायडन्स दिवन तांचे क्लासीस घेता. हें इतलें व्हडलें विधायक कार्य. ताका फक्त एंटरटेनमेंटाची भुमिका ना, जाल्यार ताका आनीक एकाडेमीक भुमिका आसा, लिटरेचराची आनीक खोलाय मेळची म्हूण जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न खूब एप्रिशिएट करपा सारको. म्हज्या सारकेले प्रोफेसर एकाडेमिकली विचार करता, हांव एक मातसो लिटरेचरांतलो मनीस म्हूण हांव तसो विचार करता. आनी जेन्ना इंडियन लिटरेचरांतली कविता थोडी हांव पळयतां, इंडियन लिटरेचरांतली आयची कविता सामकी जागी आसा, सेन्सिटीव आसा. टच मी नॉट प्लांट कशी सेन्सिटीव आसा इंडियन लिटरेचरांतली आयची पोएट्री. आज कितें चल्लां हे विशीं काळजांतल्यान आपले मुमाळे व्यक्त करपी कविता लोकांक जागयता. न्हिदल्यात तुमी उठात म्हणटा आनी वेगळे तरेन आयच्या समकालीन कॉन्टेम्पररी जिवनाचेर भाश्य करता. द रिफ्लेक्शन ऑफ टुडेज कॉन्टेम्पररी लायफ इज अवर टुडेज पोएट्री. हे इंडियन लिटरेचरा भितर आयज आमकां दिसूंक लागलां, ते कोंकणी लिटरेचरा भितरूय दिसूंक लागलां. आयज आमच्या ह्या व्यासपीठाचेर 4 तरणाट्यांनी आपल्यो कविता सादर केल्यो आनी म्हाका असो जोसेफ इंटोन ताजे बरे तरेन ओदोळ अध्यक्षपद हे करून बरे रिमार्क दिले. तेन्ना आमकां कळटा दोज वेर दी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अवर इंडियन कोंकणी लिटरेचर आनी यूथ रिप्रेझेंटेशन फॉर दी कोंकणी लिटरेचर. त्या वेळार हांवें जेन्ना ती कविता आयकली तेन्ना तांणी जो हावेस बाळगून 19 वर्सां पयलीं कवितेच्या ट्रस्टाक जल्माक घाली आनी कविता ट्रस्टाचे कवितेचो प्रवास जल्माक हाडिल्लो त्या सक्सेसफूल जाला अशें आयज सूर्य देवता आसतना भांगराळ्या उजवाडाचें सत्य इतलें म्हाका दिसूंक लागलां. खंयच्याय साहित्यिकाक 2 लायफ मेळटा. एक साहित्यीक जो बरयणार आसता, क्रिएटीव आसता, तो एका लायफान 2 लायफ जगता अशें म्हजें म्हणणें. एक लायफ ताजें पर्सनल लायफ. ते पर्सनल लायफ जगता आसतना तो कितली तरी एज जगता आनी एक दीस आपलो जीव सोडून वता. पूण त्या पर्सनल लायफ जगता आसतना दुसरें क्रिएटीव लायफ तो जगता तेन्ना तो फाटलें लायफ जगता, फुडलें लायफ जगता आनी आयचें लायफ जगता. तो जरी गेलो तरी ताजें लायफ चालूच उरता. देखून म्हणटा ताजें स्मरण आसता, मरण नासता. हे अशा साहित्यिकाचे प्रवासाक आमी सदांच सारें घालपाक जाय. साहित्यिकाच्या प्रवासाक आमी उदक घालपाक जाय. साहित्यिकाच्या प्रवासाक आमी बुश्ट दिवपाक जाय, आमी उमेद दिवपाक जाय, उर्बा दिवपाक जाय. तेन्नाच एके भाशेची सांस्कृतीक फेस निर्माण जाता, अस्मितायेचो उमाळो निर्माण जाता. आयज ह्या सुंदरशा पांडेश्वर संस्थान ह्या उडपीच्या गांवांत हो गांवूच एक कविता कशी म्हाका दिसली. आज कविता ट्रस्ट आमच्या मदीं लिपीचे जुवे आसा, आयलंड आसा. आमच्या मदीं भाशेचे आयलंड आसा, मतांचे मतभेदांचे आयलंड आसा. ह्या आयलंडाक सगळ्यांक लागीं हाडपी ब्रीज गरज आसा. ताजी ह्या हांगा आयलंड्स खूब आसा, 18 सुमार आयलंड आसा म्हणून आयकलां हांवें ह्या वाठारांत. ह्या आयलंडाक ब्रीज करून एकठांय हाडपीचो वावर सुरू जाला. काव्यात्मक असो सुवाळो आज दिसभर जाला. सरस्वतीच्या पायथळांतल्यान आयिल्ली आमची कोंकणी भास मांडवी जुवारी गोंयच्या न्हंयांतल्यान व्हांवता. नेत्रावतीचो आवाज करता आतां सीता न्हंयच्या हांणीचेर. हो हांगा येदो व्हडलो कवितेचो सुवाळो जाला. ह्या कवितेच्या सुवाळ्याच्या निमतान कोंकणीचो एक एक मनशाचें जैत घडूं, कोंकणीच्या भाव भयणांचो उमाळो वाडूं, कोंकणीचो वावर व्हड जावं आनी कोंकणी जैतिवंत जावं. जय कोंकणी, जय कोंकणी भास, जय कोंकणी मनीस. सगळ्यांक देव बरें करूं. खरें म्हटल्यार फूल स्टॉप घालप आसता पूण हांव फूल स्टॉप घालचो ना. फुल स्टॉपा फुडें डॉट 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 कित्याक घालता? सिलसिला जारी है, फिर मिलेंगे. थँक यू. सगळ्या धर्मांचें तेल एकच पणतींत पेटता. हें एकवटाचें आनी अस्मितायेचें फेस्त. स्मरण आनी मरण, बोवा पोरबायाचीं उतरां. फिर मिलेंगे. वय मुखेल सोयरो जावन तुमचो अमूल्य वेळ हांगासर आमकां दिवन हांगासर उद्देशून ह्या कार्याक बरें मागल्या तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसां वावरा की आमी बरें मागता. देव बरें करूं. आतां अध्यक्ष किशू बारकूर तावन भेट वस्त.
ताळयो सावोज रावयनाकांत निमाणे अंतर आमी आसा. भोव फामाद मनशांक पळोवचे भाग आज ह्या मंचेर आमकां फावो जाला. मानेस्त पियुष जेम्स तेणी हांगासर मुखार येवचें आनी बेस्ट वस्त स्विकार करची. आनी आतां उपकार आठवणी दी एक्सप्रेशन पंगडाची उपाध्यक्षीण मानेस्तीन श्वेता पिंटो तावन. बरी सांज मागता तुमकां समेजता. दी एक्सप्रेशन्स हे कविता फेस्त ह्या सास्तांच्या गांवांत मांडून हाडूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या कविता द्रश्टाक देव बरें करूं म्हणटा. हे फेस्त आपल्या घरच्या आंगणांत आसा करूं खुशेन मांडून घेतिल्ल्या आमचीच ऑल्विन आनी सुजाता आंद्रादे कुटुंबांक आनी तांच्या घरच्या सक्तांक धन्यवाद म्हणटा. सकाळींच्या उक्तावण सुवाळ्यांत भाग घेतिल्ल्या सैर्यांक मानेस्त एलियास मिनेजस, बिशप हेनरी डिसोजा, सांजेच्या समारोप सुवाळ्यांत सैरी जावन आयिल्ल्या डॉक्टर पूर्णानंदाचारी, फादर सुनील डिसिल्वा, डॉक्टर रुपाचारी हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या फादर डेविड क्रास्ता तुमकांय देव बरें करूं. मातायेस कुटुंब कविता पुरस्कार आनी कवी सय्यद समीउल्ला बर्मावर हांकांय देव बरें करूं. स्वर्गाची पक्षी पुस्तकाची कवयित्री स्मिता शेणै तुमकांय देव बरें करूं. भासा बसलोन वेल्ल्या अन्वेषा सिंग बाळा आनी डॉक्टर राजय पवार तुमकांय देव बरें करूं. वोव्य वेर्स पाळण्या गितां आनी आशय गीत सादर केल्ल्या डॉल्फी मस्करेनस, शेवी येशेल लोबो, लिमा डिसोजा, मेलिशा एन्सिटा डिसोजा, मेलिशा प्रिमा डिसोजा, मेल्विटा मरीना डिसोजा, मेलोना डिसोजा, अश्विन डिसोजा, बेन्सन अगस्टिन डिसोजा, जॅक्सन डिसोजा, ॲरन केविन वलिवेरा, प्रिन्स दांती तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी पदां सादर केल्ल्या फ्रँकलिन फेर्नांडीस, रॉल्विन डिसोजा, रिया अंद्रादे, क्लॅरिसा फेर्नांडीस, सियोला पिंटो, जानिस फेर्नांडीस, रिशॉन बार्नेस, रेशल गोन्साल्वीस तुमकांय देव बरें करूं. युवा साहिती कोंकणी कविता सादरीकरण हांगासर मांडून हाडूंक आमकां मजत केल्ल्या साहित्य अकादेमी नवी दिल्ली हांकां आनी हातूंत भाग घेतिल्ल्या अँड्रू एल डिकोना, अंतरा भिडे, व्यंकटेश नायक, अमेय नायक, सुप्रिया काणकोणकर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. सकाळींचे ब्रास बँड वाजयिल्ल्या न्यू स्टार बँड उपेनकोटे आनी विन्स्टन सुवारीस तशें तांच्या पंगडाक देव बरें करूं. आमकां हांगासर जेवणाची मांडावळ केल्ल्या मंजुनाथ हेरळे ऐरोडी आनी ताचे शिबंदीक, उदकाची सरबराय केल्ल्या शीला ग्रेशन डिसिल्वा हानेहळ्ळी तुमकां देव बरें करूं. शामियाना आनी हेर मांडावळ केल्ल्या प्रमोद पांडेश्वर, साऊंड सिस्टमची मांडावळ केल्ल्या विरेश पांडेश्वर, बॅकड्रॉप आनी हेर सजावटेक सहकार दिल्ल्या मधू मल्पे, व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी केल्ल्या किशू एंटरप्रायझस आनी तांच्या स्टाफाक देव बरें करूं. आयचे कार्यावळीची खबर प्रस्तावंक सहकार दिवच्या समेस्त माध्यम मित्रांक देव बरें करूं. पयशिल्ल्या सैऱ्यांच्या पैणा आनी रावपाची मांडावळ खबरदारी घेतिल्ल्या विन्सी पिंटो आंजेलो आनी पियुष जेम्स डिसोजा बारकूर हांकां देव बरें करूं.
गोंया मंगळूर उडुपी जिल्ल्यांतावन आयिल्ल्या सैर्यांक प्रत्येक करून सस्तांच्या आनी पांडेश्वरच्या लोकांक देव बरें करूं. तशेंच ह्या आदी पुरस्कार स्वीकार केल्ल्या मौरीस रेसा शांतीपूर कवी हांकां देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं तावन ते आमचे सवे आसा, तुमकांय देव बरें करूं. मुख्य जावन आयची सगळी कार्यावळ उत्तीम रितीन आपलेंच विशेष शैलीन सूत्र संचालन केल्ल्या स्टीवन लुईस मडपाडी हांकां देव बरें करूं. उपकार आठवणेची जबाबदारी सोलोवन व्हेल्ल्या दी एक्सप्रेशन पंगडाची उपाध्यक्षीण श्वेता पिंटो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कविता ट्रस्टाचें कार्य संपना, तें धरून येता. पूण आयचें कार्य आमी राष्ट्रगीताद्वारी गौरवान अखेर करया. आमी कविता ट्रस्टाचे मुखार येतात गी. ओके. सर्वांनी आमी उबे रावचें. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु द्राविड उच्चल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.